पवित्र समाधीन जमलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार आमी मागता. एकच मोगान, एकच आत्म्यान, एकच मनान म्हणल्या विशया वयर आज आमी नियाळ करता. क्रिस्तांवांची देखी बरी जिणी कशी आसूंक म्हूण सांग पावलून दिवचो हो आदेश आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेन संभ्रमच्या सिनोदीच्या ध्येयाक पुराक जावन आसा. पवित्र सभे विशयांतले आमचे मुळावें चिंतप कशें आसा आनी कशें आसूंक जाय म्हणलें नियाळूंक ही देवस्तुती आमकां अवकाश करून दिता. आमी सगळीं क्रिस्ताच्या मस्तक कुडीचे सांदे. एका कुडीचे सांदे म्हणटच आमकां हरेकल्याक आमचेच म्हणले कायदे आसात. तशेंच आसात पाळूंक जाय आसच्यो नितीच्यो जबाबदारी. सक्तांनी सांगाता मेटां काडून भेद आनी वर्ग करचे चिंता पयस करून आनी आमी सगळीं पवित्र सभेचे समासाम भुरगीं म्हणलें भोगाप घेवन चल्ल्या तर आपुरबायेचो क्रिस्ती समुदाय बांदूंक आमकां साध्य जातलें. कोविड पिडेचे मोड आमचे मांडून आसल्यारी बाळका जेजू लागीं धांवून येवच्या आमच्या उर्बाचेर कसलीच अडकळ शेणें उदक वतोंक शकची ना. आज ह्या पूर्ण शेताक आयल्या तुमच्या समेस्तांचेर आनी गांवांत तशें परगांवांत आसून ह्या भक्तींत वांटो घेवच्या समेस्तांचेर बाळूक जेजू आपली धाराळ आशिर्वादां वतो म्हूण आमी मागता. आमचे मुखले दीस शांतेचे, भलायकेचे आनी क्रिस्ती दादोसकायेचे जावं दी म्हूण आशोवया आनी मागया. उबी रावया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. Man proposes, God disposes. मनीस मांडावळ करता, देव सगळ्यांक खोसलावन घालता. जेजू बळकाच्या भक्तिकानो हजारो भक्तीक हांगासर येवन 9 दिसांचे नोवेन कर्ण 3 दिसांचे दबाजेक वार्षिक फेस्त आमी संभ्रमचे ते वाजबी. पूण ह्या वर्सा 1 दीस नोवेन, 1 दीस फेस्त. पूण बिलकुल निराश जावचे गरज ना, कंगाळ जावचे गरज ना, खंत नाका, बेजारे नाका. आमचो उद्देश कितें? जेजू बळका मान करूंक. खरो मान कसो मेळटा? ताची खुशी केल्यार.
तर ताची खुशी कितें हांव न्हू एक दीस नव्यान पुरो एक दीस फेस्त पुरो पूण वर्साचे सगळे दीस खरेपणी म्हाका जिविताद्वारे मान करा. अपुर्बायचो संदेश नेंगी हो देखून कोविड येवं दी आनी कितें येवं दी आतां प्रस्तावनांत आयकले परी आमचे खंयचेच सकत शेळ्या उदक वतूंक शकचे ना म्हळ्यार अखंड भरवशान धैर्यान भावार्थान हांगासर आमी सांगाता म्हणल्यार तर संतोषान उल्हासान इतलें तरी आमकां फावो केल्ल्या जेजू बाळकाक अर्गां दिवन हें फेस्ताचें बलिदान अर्ग बलिदान जावन आमी भेटोवया. आमच्या पातकां वळखून घेवया. ह्या संभ्रमान केरीत परी वांटो घेवंक आमकां सम्यायती करया. हांव पातकी सर्वपुरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायटान धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भुरगे सदां सांग वार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमचे सुडोण केल्या देखून आमी तुका देन वाचता ह्या जिवितांत ताचे गोडसाण साकून दादुशी जावंक आणि सरगार तुझ्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. इजिप्तांतली भायर सरली इस्रायल प्रजा तिसऱ्या म्हयन्यान त्याच दिसा सिनायच्या अरण्यांत येवन पावली. रेफेदिमा तावन भायर सरून सिनायच्या अरण्यांत ती आयली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तांबू मारलो. मोइजे पर्वता वयर गेलो आनी देवाचोशी गेलो आनी पर्वता तावन सर्वेस्परान ताका उलो मारून म्हणलें, तुवें हे जाकोबाच्या घराण्याक सांगूंक जाय आनी इस्रायेलींक परगट करूंक जाय. हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें गरुडाच्या पाकाट्या वयर बसून म्हजेशी हाडली म्हूण तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सब लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात, कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी. तुमी म्हाका एक याजकाचें राज्य आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात. ही उतरां तुवें इस्रायेलींक सांगूंक जाय. मोइजे सकला देवलो आनी लोकांच्या मालगड्यांक ताणें आपयलें. सर्वेस्परान फरमायल्ले प्रमाणे ताणें ही स उतरां तांकां सांगलीं. सब लोकांक सांगाता जाप दिवन म्हणलें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें आमी करतली. मोइजे सर्वेस्पराचो पाटीं गेलो आनी ताणें लोकांची ही उतरां सर्वेस्पराक सांगलीं. सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें, हांव तुजे कडेन उलयतलों तेन्ना लोकांक तें आयकून तांणी तुजे सदांच विश्वास दवरचे खातीर हांव एक दाट कुपान तुजेशी येतलो. मोइजेन लोकांची उतरां सर्वेस्पराक सांगलीं. देवाचें उतर हें कित्या
आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ता कुसडाय देखून दिवचो ना. सांबाळ तर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळ तर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांत पावलान फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. जर क्रिस्ता थंय कसली बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगातावन येता तें उत्तेजन तुमचे थंय कांय आसा, जर आत्मीक एकवट तुमी कांय दाखोवचो आसा वा एकामेकाच्या मायपासान आनी खनवाळेन तुमी भरल्यात, तर एकाच मोगान, एकाच आत्म्यान आनी एकाच मनान एकवट सांबाळ म्हजो संतोश तुमी भरपूर करा. स्वार्थाक पडून वा पकड दौलती खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार कलत्या मोनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचो सुस्वंत आदाय पळयनाकात. बगार हेरांचें बरेपण तुमी सोदा. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावन सैमान तो देव, तरी त्या समासमपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामपणाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच परिपूर्ण खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कालतो कर मरणा पर्यान, कुर्साच्या मरणा पर्यान तो विदेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारला आनी सर्व नवा प्रास वर्ते नांव ताका दिलां. अशें ताणें कुशी वेली बागवा जय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी. सर्गी सोमसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें. देवाचें सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुकाय सुम्या. म्हजो संतोष तुमचे ते आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमच्या लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टां मजत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फर्मायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां.
तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. एकच मोगान, एकच आत्म्यान, एकच मोनान. जेजू बाळकातें भोवमुखाच्या भावानो आनी भयणीनो, हो जावन आसा विशय ह्या वर्साच्या बाळका जेजूच्या वार्षिक दाबाजीक फेस्ताचो. आनी हो विशय काडलेलो आसा परच्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत 2021 ऑक्टोबरांत सुरू केल्ल्या सिनोदा वयर पापा फ्रांसिसान सुरू केल्ली ती. आनी येवच्या वर्सा 2023 ऑक्टोबरांत सोमच्या त्या सिनोदेतावन एकच मोगान, एकच आत्म्यान, एकच मोनान. सिनोद हो शब्द आमी ह्या दिसांनी परत आनी परत आयकून आसा. थोड्या तेंपा आदीं कोवीड म्हणलो शब्द कोणाकूच कळीत नासलो. आनी आतां हर एकल्याच्या तोंडान जिबेर गळसो शब्द कोवीड. आनी तो इतलो गळटा की भुरग्यां कडेन दोतोनेच्या वेळार सवाल विचारल्या वेळार गोलियाताक कोणें जीवेशें मारलें म्हणून डेव्हिड मनशाक कोवीड म्हणले दाखले आसात काय. तितलो प्रचलित जावला हो शब्द. आनी एक शब्द आतां पवित्र सभेंत सकाळच्या जिबेर गळसो आसा, सिनोद. तर सिनोद म्हळ्यार कितें? सिनोद म्हळ्यार सांगाता सोमकोनचें, सांगाता पयन एकामेकाक आयकून भाव बांदावपणाच्या स्पिरितान सांगाता सोमकोन सांगाता पवित्र सभा बांदची. आनी हाका सिनोद म्हणटा. आनी ह्या सिनोदेचो विशय एकच मोगान, एकच आत्म्यान, एकच मोनान. हें साध्य गी. एका घरांत दोगां तेगा या चौगां असले कडेन एकच मोग, एकच आत्मो, एकच मोन, एका काळजाची एका मोनाची जावंक इतले कश्टांचे तर सगळ्या संवसारार विस्तारलेल्या पवित्र सभेंत एकच मोगान, एकच आत्म्यान, एकच मोनान सोमकोंक जिवंक साध्य? वय साध्य. कित्याक? एकच मोगान. मोग देवान आमच्या काळजांत घाल्लो आसा. देव मोगांतल्यान उपजता, देखून एकच मोग. आत्मो देवान दिल्लो आमचे थंय ताचो आत्मो ताणें आमकां दिला, देखून एकच आत्म्यान, एकच मोनान. कित्याक? तें मोन क्रिस्ता जेजूचें मोन. आनी क्रिस्ता जेजूची भाव आनी भयणी आमी, देखून आमचें मोन क्रिस्ता जेजूचें मोन. देखून एकच मोगान, एकच आत्म्यान, एकच मोनान हें साध्य आसा म्हूण आमी धैर्यान सांगयता. भावानो आनी भयणीनो, पयली सिनोद खंयसर घडली? पयली सिनोद घडली देवान. देव, आदाव आनी येव हांचे तेगा मदें अपुर्बाचो भाव बांदावपण, सांगाता समकताली, सांगाता जियेताली, सांगाता एकामेका आयकताली. तर पयली सिनोद घडली देवान, ताचे आनी आदाव येवे मोदगात. पूण थंयसर फूट आयली. कित्याक? आदाव आनी येवेन देवाक अभिधेय जावन पाप आदारन केदळा पाथाक थंयसर भितर आयलें. थंयसर सिनोद गेली, भाव बांदावपण गेलें. देवाक आयकोवचें, देवा सांगाता रावचें तांणी सोन सोडलें. आनी त्या उपरांत सर्वसंवसारीत फुडें येता. थंयसर थांबना. अब्राहमाक देवान आपयलें, राष्ट्राचो बाप पळय, तुका हांव नेमता म्हणून ताणें सांगलें. पूण दुसरी सिनोद केदळा घडले गे म्हणून आमी समजोवचें तर आयच्या पयल्या वाचपांत निर्गमन ग्रंथांत आमी आयकल्लें तें. इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसल्या त्या इस्रायल प्रजेक मैजे
तांकां भायर व्हरता आनी आमी आयकल्या प्रमाणे 3 म्हयने 3 अमासे जाल्यो म्हळ्यार 3 म्हयने जाले रेफेदेम गांवा पावूंक आनी थंयसर सिनय पर्वतार लोक सकला आसतना वयर सिनय पर्वतार मोइजे देवा कडेन भासाभास करन संवाद करन देवा आनी मोइजे मदें संभाशण चलता आसतना थंयसर दुसरी सिनोद घडली म्हूण आमी सांगयत की सांगल्यार बिलकुल सूख जावची ना अशी पयली सिनोद दुसरी सिनोद थंयसर जाली आनी देवान सल्लो केलो हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात हो सल्लो ही जावन आसा सिनोद दुसरी सिनोद देवान केल्ली ती आनी तशेंच इस्रायलचें पयन मुंदारून वता पूण परत आमी सगळे चरित्रां मुंदारून येतास आमी निमाणें शेकी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत वाचचे प्रमाणे आदी मागा प्रवाद्या मुखांतर जायत्या कडेन जायत्या रितीन देव उलयलो पूण आतां शेवटच्या काळार देव आमचे लागीं एका पुता द्वारे उलयला आनी तेंच आमी पोरच्या दिसा थोड्याच दिसा नातालां फेस्ता वेळार संभ्रमले देव इमॅन्युएल जालो आनी त्या देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकल्लें तें देव ताचें देव सैब सांडून आपणाक खालतो करन कुर्साच्या मरणा पर्यंत बापाक विधेय जालो आनी ताका देवान वंच उबारलो आनी अशें तिसरी सिनोद थंयसर घडटा आनी तिसरे सिनोद जेजू क्रिस्ता मुखांतर देव बाप करता आनी नवो सल्लो जावन आसा भवनान बिडनो ही तिसरी सिनोद तर सिनोद म्हणल्यार कांय नोवाल न्ही सिनोद घडोवनच आसा विविध रितींनी विविध रुपांनी आनी हे मुंदासून व्हरच्या खातीर जेजून 12 आपोस्तलां वेंचले आनी ताचेर बळवंत पवित्र सभा बांदली आनी पवित्र सभेंत जायत्यो सिनोद सभा त्या उपरांत जाल्यात लॅटिन चर्च म्हणटा आमी आमची वेस्टर्न चर्च अस्तंतेची पवित्र सभा हातूंत सिनोदचो सड्ड प्रभाव ना तरी उदेंतीच्या पवित्र सभेन इस्टर्न चर्चस वा ओरिएंटल चर्चस म्हणटा आमी जायत्यो सिनोद सभा थंयसर घडल्यो आसात पूण प्रत्येक जावन वातिकान दुसऱ्या महासभे वेळार पापा पावल 6व्यान परत ह्या सिनोद चिंतपाक चड पाठिंबो दिलो आनी चड प्रभावीत रितीन हें जावचें बरें केलें आनी जायत्यो सिनोद सभा त्या उपरांत घडल्यो पूण ह्यो सिनोद केदाळे बिस्पांच्यो सिनोद जावन जाताल्यो सिनड ऑफ बिशप्स बिस्प साहेबांनी सांगाता येवन रोमांत भासाभास संवाद आनी संभाशण चलोवचें आसलें आनी तें तावन दस्तावेजां आमकां लायकांक तशें सकाळांक सगळ्या संवसाराक मेळटाली अश्यो बिस्पांच्यो सिनोद सभा सभार जाल्यो पूण आतांचो पाप साहेब पापा फ्रांसीस एक मेट मुखार वेता आनी ह्या सिनोद सभेक एक नवेंच रूप दिता हे 2 म्हणसर घडल्यो सिनोद सभा पिरामीड म्हजो हात पळया अश्यो आसल्यो वयर तावन सकला येताले पूण आतां पापा फ्रांसिसान पोरच्या ऑक्टोबरान सुरू केल्ली सिनोद आनी 2 वर्सां उपरांत 2023 वर्सा ऑक्टोबर सोमची सिनोद अशी न्हय भागार अशी म्हणजे सकयल तावन वयर वयचें पयलेंच्यो वयर तावन पाप साहेबा तावन सकयल आमकां बावार्थी लोकांक येताले तर आतां हर एका बावार्थी लोकांचें चिंता पाठोवन वयर पाप साहेबाक आमी सांगचें कितें आमकां जाय कितें आमी आशिता म्हणून सगळें upside down the pyramidical structure in the Catholic Church अशें घडोवन आसा भावनान भयणीनो आनी ह्या महा सिनोद सभेचे 3 मुळावे विशय आसात कम्युनियन पार्टिसिपेशन मिशन CPM उडास करून बारीक सुलाब कम्युनियन पार्टिसिपेशन मिशन म्हणजे एकवट वा एकतार मेतेरपण आनी मिसांव हे 3 शब्द आमी मतेन दवरचे ह्या सिनोद वेळार देखून सिनोदेचो प्रमुख विशय आसा लिसनिंग आयकुचें सांगाता पॉयंट करता आसतना सांगात ते पळयणाऱ्यांक आमी आयकूंक आसा आमची पवित्र सभा एक पळयणारी पवित्र सभा एकामेका आयकुची पवित्र सभा जावंक आसा हर एकल्यान आयकुचें हर एकल्याक उलोवंक अवकाश दिता आसतना हेरांनी सांगलें हर एकल्यान आयकुचें प्रत्येक जावन पवित्र सभेन आज आयकूंक आसा ल्हानांतल्या ल्हानाचो ताळो भुरग्यांक आयकूंक आसा स्त्रियांक आयकूंक आसा कोणाचो ताळो येदो असो पवित्र सभेन आयकूंक मेळोंक ना कोणाक उलोवंक आमी सोडूंक ना कोणाचे चड अधिकाराचो दबाव आनी प्रभाव पडला आतां अधिकारार आसल्यानी तेके वगत रावन मुळांत आसल्यांत तळमटार आसल्यांक उलोवंक अवकाश दिवन तांचें आयकून पवित्र सभा मांडून हाडूंक रुपीत करूंक हो एक आयिल्लो काळ
पवित्र आत्म्यानं या पवित्र सभेक फावो केला. अपूर्बायच्या पापसाहेब पाप फ्रांसिसान ही सिनोद सभा आपल्या त्या देखून भावनो आनी भयणीनो हर एकल्यांक आमकां आयकूंक पयल्यान पयलें हें आपोवणें. देखून आमच्या ह्या थळमटा ग्रास रूट लेवल हर एकल्यांनी उलयल्लो हर एकल्याचो तळो आयकोवचें आम्हा सर्वांचें जावन आसा. न्हय फकत कातोलीक पवित्र सभे भितर कातोलीक न्हय आसता आसले हेर क्रिस्तांव जायते भाव भयणी आसात. जावं प्रोटेस्टंट, अँग्लिकन, पेंटेकॉस्टल, न्यू लायफ, जेहोवा विटनेस आनी जायते पंगड क्रिस्तांव मध्ये आसात. तांचें आमी आयकोंक शिकचें. कित्याक जे कोण आमकां विरोध न्हय ते आमच्याच पक्षाचे. एकच भावार्थ एकच सुवार्थ हर एक लोक क्रिस्तांव प्रगट तर तांकांय आमी आयकोंक आसा. मात्र न्हय आनीक फुडें वचोंक पापा साहेब आमकां उलयता. हेर धर्माचे आसात न्हय फकत आमी कॅथोलीक वा क्रिस्तांव अक्रिस्तांव भाव भयणी जायत्या धर्मांचे कशें आमी हेरां धर्मां सांगता धर्माच्या लोकां सांगता जीवन आसा तांचें आमी आयकोवचें. कित्याक फ्रातेल्ली तुत्ती सगळीं आमी भाव भयणी म्हणून पापा साहेबान 2 वर्सां आदीं दिल्ल्या त्या विश्वा पत्रांत आमकां ताणें सांगलें सर्व आमी भाव भयणी आमी बंधुत्व रचूंक आसा. आमच्या आदयेचो गोवळी बाप मानदेग पिटर पावलो ताणें ताका कॉन्सेक्रेट केलें ताणें सांगलें हांव बिस्पो न्हय फकत कातोलीक क्रिस्तांवाचो पूण ह्या मंगळूरच्या हर एका लोकांचो बिस्पो आमकां जाय. एक बंधुत्व भाव बांदवपण आमकां जाय म्हूण ताणें आमकां सांगलें फ्रातेल्ली तुती. यू कोंगार म्हणलो एक फामाद देवशास्त्रज्ञ म्हणालो होल वर्ल्ड इज माय पॅरिश. सगळो संवसार म्हजी फिरगज. देखून एका वेगारान म्हजी ही फिरगज कातोलीक क्रिस्तांव लोक मात्र म्हजो म्हणून सांगल्यार जायना. हर एक लोक हर एका जाती कातीचो हर एका धर्माचो लोक म्हजी फिरगोज घरा. आमकां क्रिस्तांवांक भावनो आनी भयणीनो आमचें कितलें बरें मौन आसा. कितलें बरें मौन आमच्या ल्हानपणांत आमी पळयल्लें आसा. आमकां हुसाने बिहारीची बिरयानी आनी नेयचोर बरें लागनातलें गे. वेंकंबाकाचे मुडे इटू कोरी सुक्का बरें लागनातलें गे. संतूबायच्यो सोन्ना दुक्रमास कांट्री सोरो हे सकट सांगाता वांटून जेवन आमी फेस्तां करनातले हांगे. आमच्या घरा म्हजे साक्षां देवची तर आमच्या घरा मारांची येताली मारां आमच्या सांगाता जेवताली तांकां पयलें वाडटाली माय आमकां न्हय. आनी पयलें तांणी पयलें जेवचें आसल्यार आमच्याच प्लेटीन तांणी जेवण सुरू केलें. बोम्मी म्हणली आमगेर एकली येताली आतांय येवन आसा 92 वर्सां लागीं 100 वर्सां जावन आयली. आतांय आमच्या घरा येता त्या मोगाक लागून. आनी ती ल्हान आसतना तडेपटी आमच्या घरा सदांय कामाक घेवची ती तडेपटी म्हयन्यान 2 फावटी तिणें आमच्या घरा रावचें. तिणें रावल्यार बारी खुशी. तिणें रावल्यार म्हाका बोम्म्याकानंत आज्जीनंत म्हाका नाणयचें म्हणून हांव हट्ट धरतालो. म्हाका मारान नाणयलें म्हाका मारांच्यानी नाणयलें. ती काळी म्हणून हांव काळो जावना. हांव म्हजो रंग कसो आसलो तसोच उरलो. कांय बदलावण जाली. आमकां हें सकट बरें जावना गे. तर हेरां कडेन उलयल्ल्यान हेरांचें आयकल्ल्यांत कांय आमकां उणेपण आसा. खंय तरी आमी चुकोन पडटा. हेरांचें आयकून हेरां सांगता संवाद सोडून संभाशण आसतना कितलें बरें जाता. कितले अपुर्बाचे समाज क्रिस्ती समाज सगळ्या संवसारांत ह्या पूर्वचे समाज आमकां बांदून हाडूंक जायना गे. आनी हें चिंताप करूंक आमकां पापा फ्रांसीस आपोवणें दिता. तर भावानो आनी भयणीनो सिनोद चिंताप सगळ्यांनी आसूंक जाय. आमच्या कुटुंबांत पयलें येदोल वडिलांन सांगलें उपरांत ताच्या हाताक आसल्या सगळ्या सांद्यांनी आयकोवचें आसलें. पूण वडिलांन सांगलें पुरो उरलीं सांगून येत सगळां उलोवन येत. घरा बाप सांगता या पाप्पा सांगता म्हणून मम्मीन आनी भुरग्यान आयकोवचें मात न्हय. ल्हान भुरग्यान सांगलें आमी आयकोवया. भुरग्याचें चिंताप कितें आसा. भुरग्याक आधुनीक शिकप आदी माहीत मेळटा. तांचे तावनूय आमी समजून जोडून घेवत न्हय गे. तांचें आयकोवंक आसा. आनी त्या देखून आमच्या फिरगजांनी न्हय फकत विगारान सांगचें आनी मागीर वचून गोवळी सभेच्या सन्यांनी परिशदेच्या सन्यांनी गुरकारा मुखांत हर एका कुटुंबाक सांगचें. हर एका कुटुंबांतली हर एकली उलोवन दीत. ती गुरकाराक सांगून दीत. गुरकार विगाराक सांगून दी. आमच्या फिरगजें कितें जाय म्हणून आमच्या विगारान आमकां सांगचें न्हय. आमी आमच्या विगाराक सांगची ही म्हजी फिरगज ही आमची फिरगज. विगार आज येता फाल्यां चलता. ही दियेसीज आमची दियेसीज. बिस्साब निवराज जाल्यार आपलो नवो बिस्पो येता. देखून म्हाका कसली फिरगज जाय. म्हाका कसली दियेसीज जाय. म्हाका कसली पवित्र सभा जाय हें हांवें सांगूंक जाय. देखून पापा फ्रांसिसान भावानो आनी भयणीनो हर एकल्याक तुका आनी म्हाका हर एकल्याक उलोवंक अवकाश करून दिला. उलोवया. आमच्या ताळो आयकोंकूच आसा. पाप साहेब आयकतलो. हर एकल्यानी थळ म्हणटा हांव उलयल्लें उंच आयकोन
ते आमकां जाय जाली पवित्र सभा रोसंगो आमकां एक आपोवणें मेळना त्या देखून आमी सांगलें गुरकारान आयकून गुरकारान सांगलें वेगारांनी आयकून वेगारांनी सांगलें बिस्पांनी आयकून बिस्पाच्या मंडळांत आयकून उपरांत खाद्देलांक सांगून खाद्देलांनी आयकून खाद्देलांनी सांगलें पापा साहेबान आयकोवचें म्हळ्यार हांगासर बसलो धाकटो भुरगो धाकटी स्त्री दुब्बळो एकलो व्यक्ती ताणें उलयलो ताळो समेत पाप साहेब आयकोंक तयार आसा देखून उलोवया हेरांक उलोवंक सोडया आनी हेरांचें आयकोवया हें भोव गरजेचें ही जावन आसा खरी सिनोद सभा भावनो आनी भयणीनो हें जर आमी करी जाय कितें जाय एकच मोगाचें एकच आत्म्याचें एकच मोनाचें आमी जाय देव आदाव आनी येव एका मोनाचें आनी तें जावन आसलें मोइजे देवाच्या सैमाचो देवा संबंद चलयतलो देवा कडेन एक जावन देवा सांगत आसलो जेजू देव सैमाचो एका मोनाचो देवाच्या सैमाचो आमच्या सैमांत आयलो तरी देवा थंय एक जावन आसलो केदळा आमी देवा थंय एका मोनाचे एका मोगाचे एका आत्म्याचे एका मोनाचे जाता तो वळ आमी सदांय सिनोद चिंतापू चलोवचे आमी भाव भयणी आमी जाता पूण वास्तवीक गजाल कितें म्हणून सांगल्यार आमचें तें जायतें विभाजन आसा जायते थंड आसा जायते पंगड आसात थोडे मूळ वदी सकत आमचें तें थोडे फावटी विकाळ बी ओंपोवंक शकतात हांवें व्हडो उल्लेख केलो मुस्लीम भाव भयणीचो तांचें काण हिंदू भाव भयणीचो तांचें काण आमचें काण कांयच बरो आमकां नातली पूण आतां थोड्यांनी तें थोडे मूळ वदी सक्तींनी तशें कर अशें कर तशें उलयतात आनी तांकां वळख क्रिस्तांव व्हरूंक आमिशा उड्डू म्हणून सांगतात म्हणून त्या खातीर भियोवची गरज ना जें कितें बरेंपण आमचें तें आसा तें बरेंपण सरांस करून रावचें हेरां तें कितें बरेंपण आसा तें सरांस आयकोवचें आनी अशें करूंक आमकां पापा साहेब आपोवण दिता आनी त्या देखून असले थंड आनी असले पंगड आसतना सिनोद सभा जायत घी एका मनाचे एका आत्म्याचे एका काळजाचे जावंक साध्य आसा गी म्हणली भिरांत आमचें तें आतां आयल्या हें करची गरज ना हें आसूं नजो म्हणून पापा फ्रांसीन आमकां उलो दिला त्या करून मुक्त चिंताप मुक्त उलोवणें आनी सर्वांनी उलोवलें आयकोवचें आमकां आपोवणें आसा आनी त्या देखून जेजून सांगलें जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा आयचो वांजेल जेजू सगळ्यांचो मोग केलो उंचलो आनी कीड मानबाव आनी उंचलो आनी सकयलो अशें कसलोच व्यत्यास करनासतना सगळ्यांचो एकाच रितीन मोग केल्लो जेजू तुका आनी म्हाका आमकां सगळ्यांक एकाच रितीन एका मनाचें एका काळजाचें जावंक आपोवण दिता तर आज जेजू बाळकाचें फेस्त संभ्रमशी आमी आयकलें तें दुसरें वाचाप फिलिपिकारांक सांपावलून बरयल्लें देव सैब सांडून आमचे गतींत आयलो एका नेणट्या बाळाचें रूप ताणें घेतलें तर एका नेणट्या बाळाच्या रुपान तो आमच्या मदें इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता जावंक आयला आनी तो आसा तर अधिकाराच्या सिंहासन बसल्यार सिनोद जायना देवाचें रूप धरून थंयच तो रावलो तर तो आमच्या मदें आमच्या गतीन जियोंक गटान जल्मोन येतो ना देखून अधिकाराच्या उंचल्या पावंड्यार रावल्यार सिनोद घडना गर्दनाच्या गटान जल्मलो जेजू ताचें देव सैब तें सांडून तो आमच्या मदें आमच्या गतीन तो आयिल्ले वरवीं सिनोद जाली देखून जेजू बाळकाचे भक्तीक आमी ताचे खरे भक्तीक जायचे तर ताचें रूप आमी आपणावंक जाय पापा फ्रांसीस सगळ्या पवित्र सभेचो वडील तो तर हर एकल्या बाबतींत म्हणल्यार हर एका क्रिस्तांवा कडेन विचारता सांग बाबा सांग भयणी पवित्र सभेंत आज कितें उण आसा कितें जाय कशी जाय आमचे पवित्र सभा कशी फुडें आमी व्हरची पवित्र सभा तुमी म्हाका सांगा हांव तें आयकता म्हणटा कितलें खालतेपण ह्या पापा साहेबाचें तें खालतेपण जेजू बाळकान देवान मनीसान दाखयल्लें तें ताणें आपणाचें करून गेलां तर करून घेतलां तें आमी तें जेजूचें खालतेपण आपणावन सगळ्यां सांगाता बरसोन एका मनाचें एका काळजाचें जावंक प्रयत्न केल्यार सिनोद सदांच घडटली आनी हें चिंताप आमचें सदांच मत आसूं दी आनी अशें एकामेका सांगाता चलोवन सांगाता उलोवंक सांगाता आयकूंक अवकाश करून दिवन एक अपुर्बायेची खरी सिनोद आनी सिनोदच्या चिंतपाची पवित्र सभा आमी बांदून हाडूंक प्रयत्न करया एकच मोगान एकच आत्म्यान एकच मोनान उबे रावन आमची प्रार्थना जेजू बाळका उरेशी देवा मुखार आमी दवरुया
वगाळा बापा अख्ख्या पवित्र सभेक मुखेलपण लाभोवच्या पापा फ्रांसीस आमचे गवळी बाप आनी सर्व धार्मिकांनी पवित्रपणाचे आपोवणे संपूर्ण रितीन जियोवंक आनी त्या मरिफात तांच्या देखीन आनी शिकवणेन संवसाराक जेजूक दिवंक तांकां सर्व कुरपे देण्यांनी बर म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा अख्खे क्रिस्ती परजे खातीर आनी चड करून बाळका जेजूच्या सर्व भक्तिकां पासत आमी मागतांव. आमच्या कुटुंबांनी भलायकी शांती समाधान मोग आनी संतोष हर एक वक्ता रास करूं आनी वडिलां पासत मागता आसतना आमच्या कुटुंबांनी आजच्या सर्व वडिलांचो उडास काडटांव. तांकां बरी भलायकी जिणयेन दादोसकाय आनी फावो तो मोग कुटुंबांत लाभो म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तूं सर्व देण्यांचो दातार. ह्या दिसांनी आमकां विविध रितीन सेवा आदार दिल्ल्या सर्व दानी पासत स्वयंसेवकां पासत आनी बऱ्या मनाच्या सर्व मनशां खातीर आमी मागतांव. तांच्या उदार मनाचेर आनी कळमीत नातलेल्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या वरवीं सदांनीत तांणी तुका लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या आल्तारी भोंवती एकठांय जाल्ल्या आमच्या समेस्तांक आनी गांवांत तशें परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक तुजो भरपूर मोग निरंतर रक्षण आनी जिणयेन दादोसकाय लाभून दी म्हूण चड करून पिडेस्तांक भलायकी भुरग्यांक बरो फुडार आनी कामार आसलेल्यांक बरी कमाय लाभून दी म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. हे आमी मागतांव त्याच्या पुता बाळका जेजूचे नांवीं. आमेन. मोच्या आनी तुमचे हे दिन वचण्याचे बलिदान सर पुरीदार देव बापाक मान तरसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतांव तें आमकां खरेपण मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयतांव ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या आनंद शब्दा वरवीं तुवें सगळ्या रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां अमृतचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कसमरण सोंसले आनी मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी सुमेज भोगता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Poverty so good, purgatoria. जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदोणीचे काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पेद्रू पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगान वाडय. जिवनपणसो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मरिये देवाचे माय सांगाती, भाग्यवन जुजे ती सोपती, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu urvim, tias Jesu sangata, tias Jesu tain, pavitratmecha ekpunan, सर्वद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभाव तुका, ससनाच्या ससना. सिनोद म्हळ्यार सांगाता सोमकोवचें, सांगाता आयकोवचें, एकामेकाच्या सहवासांत रावचें. तें जेजून आमकां शिकयलां. देवा बापा सांगाता सळावळेन उलोवंक आनी अशें करूंक. तसो ताच्या मागणें ताणें आमकां शिकयल्लें आसता. तें मागणें सांगाता भाव बोधा पडोवच्या स्पिरितान म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अत्र दिल्याक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतली सुटय, सर्व पिडे शेड्यांतली आनी प्रत्येक जावन ह्या मारेकार कोवीड पिड्यांतली आमकां निवार आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्या न्ही पूण आमच्या बऱ्या मनाचेर आमकां सांगाता एकवटान येवंक, मेतेरपणान जियोंक, मिसांव मुंदासून व्हरूंक. आमचें तें बरें मन तूं मानून घे. एकामेकाचें आयकूंक, एकामेका सहवासांत जियोंक आमकां शिकय. तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सोवे आसूं. भाव बंदपणाच्या स्पिरितान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. होच तो जेजू देवाने आमच्या मदें सिनोद रसूंक आयिल्लो तो. देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी कितली भागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन
हांव तुका वेंकून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. राखून आसा सिमच्याक तुका मोरत्या मोगान मोडत्रिगा. राखून आसा सिमच्याक तुका जेजू म्हज्या जिवा. स्वागत स्वागत तुका जेजू म्हज्या जिवा. स्वागत स्वागत तुका. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देवन सगळ्यांनी देंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पसत हो दिन वाचण्याचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुझे सडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरतना त्यांचं नांव विश्वासान उचारून सरगार तुका ससनाक वाकोवंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसात. मोगाच्यानो पयल्यान पयले तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाच्या फेस्ताचे उल्हास पटयता. जेजू बाळक तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर सर आशिर्वादां घालूं, तुमची सर मागण्याक बरी जबाब मेळो आनी तशेंच आमची कुटुंबां, आमची फिरगस आनी आमचे डायसीस एक करूं म्हणून आमी मागया. आनी तशेंच ह्या प्रस्तुत काळार जेजू बाळक आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक कोवीड पिडेतावन राखो म्हणून ह्या दिसा आमी मागचें. आयचे मिसाचे बलिदान बटयल्ले प्रधान ह्या जाग जावन आसात बाप विल्फ्रेड रोड्रिगस आनी साहा बेटवणी केल्ले ह्या जाग जावन आसात मोन्सिंजोर डेनिस. तुमकां दोगांकी देव बरें करूं आनी जेजू बाळकाचे आशिर्वाद आमी मागता. देव बरें करूं.
सांगत असं हे मीस जावन तुम्ही घरापाटी याच्या पहिले आमच्या ह्या देव मंदिराच्या दाव्या कुशीन स्टॉल आसात आणि थंयसर कोणाक आमच्या नामान बाळोक जेजू आमच्या ह्या पुणक्षेत्राचे ऑफिशियल पेपर सबस्क्राईब करूंक जाय तर वर्गणी करूंक जाय तर थंयसरचे सांगत आस कुटुंबांत तुम्ही यूज करचो बूक कार्मेल बायबल डायरी थंयसर आसा तो तुम्ही घेवचो एटलिस्ट कुटुंबाक एका रितीर देवाचे उतार हर एक दिसा वाचूंक आनी नियाळूंक आनी हर एक दिसाचे वाचपाचे वेरेक मोठवो नियाळ करूंक आमकां कुमोग जातलें तशेंच तुमकां सर्वांक परत जेजू क्रिस्ताचे ह्या बाळोक जेजूचे फेस्ताचे शुभाशय पटयता आनी सर्व बरें मागता देव बरो दीस दिवं सर्व बिराव्या मोगाचेनो सिनोदा विशयांत हांवें शर्मा सांगलो ताणेच्या मोतीन तुमकां जर सवाल उदेला कोणा कडेन उलोवचें कोण आयकतले म्हणल्यार सवाल येत जात एका वेळा तुमच्या फिरगजांनी ही प्रक्रिया सुरू जावना तर सुरू जातली तुमकां सवालां येतलीं तुमच्या वाड्यांत तुमच्या जमत वेळार तुमी संवाद चलोवन त्या सवालांक जाप दिवन तुमकां कितें भोगता तें तुमकां सांगूंक अवकाश आसा जायत गे हें तुमी उडास दवरचें आनी सगळ्यान सक्रीय रितीन भाग घेवचें निमणो आशिर्वाद घेवच्या पयलें बाळका जेजूक अर्घ मागणे आमी सर्वां सांगता भक्तीपणान हात जोडन म्हणया ये भोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडताव तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव तुज्या काकुलती आमी वर्णितल्याव तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरताव तुज्या अजाबाजा इमाजे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर्व क्रिस्त हांव तुका तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजे खळांतले दैवीक मजत जोडून दीत स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रवान तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रवान तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रवान तुमकां राखों तुमचे वयर तो रवान तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पोरत्म्या सुवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वो सोनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार तुमकां सर्वांक बागी फेस्तां मागता हॅपी फेस्ट ताची बरी जाव तूं आमची बरी जालो तुमकां वयर उबारू तो पाताळाक देवलो फातोतान सुटोवच्या बलयेची शेळी जालो देवोनान वाटो दी देवोनी जावन आयलो जेजू बाळका लाले मागता तुज्या सैमाक बदलांका जेजू बाळका लाले मागता तुज्या सैमाक बदलांका मुखार पुतला सोमे आमकां मनी आशिर्वाद दिव आमकां आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन